पर्रिकर फोटिंग त्याने वेट कॅन्सल केल्लें ते वेट तो खरेंच मनीस उतराचो मनीस जाल्यार त्याने ते वेट तसोच दवरपाचो ते इनक्रीज करपाचें न्हू आनी हें करपाचें न्हू वयता तिका म्हारगाय जाल्या नुस्तें तुका मेवना दूध तुका मेवना कितें तुका मेवता वेजिटेबल भाजी तुका सारकी मेवना. The only responsible reason is the failure of BJP government both at the center and the state. They have no policies. They have no policies to curb inflation. They are selling the petrol for 85 rupees and diesel for 77 rupees. That means per liter petrol, the BJP government is looting more than 35 to 40 rupees from a common man. त्याका जे कॅस्केडिंग इफेक्ट आसतात पेट्रोल डिझल म्हारग जाल्ले कारणान त्याचो इफेक्ट इतलो हे जाता पूण सगळे म्हारगाय आनी वाडटा. सो हेजेर एग्रिकल्चराचेर इफेक्ट येता कॉमन मनशाचेर इफेक्ट येता आयज किचनान इफेक्ट येता. सो आयज ओवरऑल ह्या खातीर म्हारगाय वाडलेली आसा आनी तेजेर आमी आयज देशभर भारत बंद कॉल आमच्या पार्टीन दिला बाकीच्या ऑपोजिशनाच्या पार्टी बरोबरच पूण गोंयांत चवथ आशिल्ले कारणान लोकांक आमकां त्रास करपा नाशिल्ले कारणान आयज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करून लोकां भितर अवेरनेस करपाच्या कार्यावळ आयज आमी गोंयभर राखल्यात आनीक 9 ते 12 आमचे काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर्स आपल्या आपल्या वाठारांत भोंवन ते जागृती निर्माण करतात लोक पॅम्पलेट्स वाटतात. पेट्रोलाचे प्रायस पळय ह्या पॅम्पलेटीचेर पेट्रोलाचे प्रायस आसा 2014, 2018 आनी कितले वाडल्यात. आतां आज ह्या इशूचेर अख्ख्या इंडियेंत काँग्रेस पार्टी आनी सगळे एलायज पळया तांणी भारत बंद स्लोगन दिला. मोस्ट ऑफ द प्लेसीस देर आर गोइंग टू बी क्लोजर ऑफ शॉप्स एंड एवरीथिंग. In Goa, because of Ganesh Chaturthi festival, people are in the marketing. So we decided that we will not go for closure of Goa, but we will only protest on the petrol pump in the market by distributing this pamphlet highlights what is the situation vis-a-vis the petrol and diesel. हे सगळे म्हारगाय जाले तेजेर म्हारगायचेर तेका लागून आमी प्रोटेस्ट करता की जे दाळ आशिल्ली पळय 100 रुपया ती 170 रुपया जाला. आमी आयज हे जे आसा आमच्यो पेट्रोल म्हारग ज्यो वाडयल्या जी प्रायस जो आशिल्लो 2014 54 रुपया लिटर आशिल्लो तो आज 73 रुपया जाला 73 रुपया. आनीक डिझलाचो प्रायस जो आशिल्लो 52 रुपया आशिल्लो 2014 ते 2018 आयज जवळ जवळ 73 रुपया 72 रुपया प्लॉयड 73 पैसे हे इतले वाडला. गॅस जो आशिल्लो 493 रुपया आशिल्लो तो 870 रुपया गॅस जाला. म्हणजे आतां बारीक लोकांक जगप कशें. प्रायस रायज चलता पूण कित्याक लागून बेजीस कितें आसा इंटरनॅशनल प्रायसीस क्रूडाचे देंवला आनी तरुपसणान तुमचे इंडियन प्रायसीस फॉर डिझल एंड पेट्रोल वाडत आसा. कंपॅरिजन ना ते फकत पयशे खावपाक जाय म्हणून हे प्रायस रायज आसा. पल्सीस वेजिटेबल्स तेंचो प्रायस वाडटा फकत डिझलाचो प्रायस वाडला म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडला देखून तांचो प्रायस वाडला. ताका लागून हे प्रायस रायज आसा. करेक्टली स्पीकिंग प्रायस रायज जावपाची ना प्रायस देंवपाक जाय आशिल्ली आनी ही फेलियर आसा गव्हर्मेंटाची. प्रायस कंट्रोल करूंक जायना. आमकां त्रास जाल्लो आसा तरी आसतना आमी चिंततात की बाबा हे रेट जी मायज जाल्लेली आहा जी सिलिंडर्स आयज 300-400 रुपया मायज जाल्ले जे दुधाचे 10-20 रुपया मायज जाल्ले आसा पेट्रोल तांकां कांयच लिमीट पळोवंक ना आनी वयल्यान ही दादागिरी करूंक सोदता. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारान वेळोवेळ शुद्धीर येवन हे सगळे जे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट आहा ते ताबडतोब फाटीं घेवपाची गरज आहा. की मिस्टर मनोहर पर्रीकरान जें आश्वासन दिल्लें तें पूर्ण करूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी पेट्रोलाचो प्रेस वाडोवपाक तेणें जो आश्वासन दिल्लो तो मोडला. कशें म्हणजे पेट्रोला शिवाय पेट्रोल डिझल हे ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांचे डेलीची गरज कशी जाल्या. जशें आमकां हवामानाचेर आमी आमच्या ऑक्सिजनाचेर आमी जगता पळय तशें आयज काल पेट्रोलाची एक एसेन्शियल कम्युनिटी जाल्या. ती कम्युनिटी त्यांनी वाडयल्ली आसा आनी ताका आमी जे
जे भारत बंद आमच्या काँग्रेस पार्टीन केला ताका आमी सहमत आहा. पण आमच्या गोंयान जशें आमी पयलीं प्रेस घेवन सांगलात की गोंयान फेस्टिवल आसल्या कारणान लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून आमी हो निशेध आनी ही सगळ्यांक अवेरनेस आमची पॅम्पलेट वाडटा.